आम्ही सुरुवातीक गायन घेऊया 829 पेज 15. Ai sorves poracha amondira anondan vitur soruya diso aizo amchi porbezo novegi rosul gavuya sur amche tale ektai guru Sanula soruya Koshin boru amchi kalsa Devak purvik moima Nirandori divya Alleluia 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 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सोमयाची तुकडे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय असू. मोगाल बाबडनो आयज दीस जावन आसा भाग्यवंत आत्मनीक भेटयल्लो दीस. आमच्या सगल्यांचो आवडीचो सांत. कित्याक जे ताचे लागीं आमी मागता ते आमकां फावो जाता. सांडलेल्यो वस्तू आमकां मेळटात. आयज ह्याच बरवशान आनी आदार मागूंक हे सुवातेर आमी एकठांय जाल्यो. तशेंच आयज आमी मारयेच्या राणीपणाची परब मनयता. पवित्र रित्वेन मारयेक मुकुट घातलो जे वावर ताणें संवसारांत आसतना केलो तोच. आमी बाबडनू संवसारांत जियेत आसतना स्वर्गीच्या राजाचेर आमचे दोळे दवरून आमचें जिवीत दिवंक आमकां एमिसा बेटेन एकल्या कृपा आनी गोठाय मागुया. आनी फावो ते परी एमिसा बेटेन वांटो घेवं आमी आमच्या काळा जमनाची तयारी करुया. आमी असोक्त आमी पातकी म्हणून घेवया आनी दूख धरून सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबडनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाचें म्हणून विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. सजा परमारी सगल्या देवतांकांनी भोगता आनी तुमकां बाबडनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्ता लागीं विनंती प्रार्थना सर्वपदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. So
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदगा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया आयज आमी खेरीत भाशेन मागता आग्नेल आनी रिता आयज आपलो काजराचो रुपया उत्सव ती मनयतात तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाची सुबां बेसावां हे मिसा भेटेन आमी मागुया. बो मोगाल बापा तुज्या पुताची आवयक आंकवार मारीक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिले. ह्या तुज्या पुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्यान तयार करून दवरल्याय ती मोहिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी चडूंक पावूं म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुज्या फुड्यान ती आनंद बरीत जातात. कित्याक मिडियानान केलें तशें तांच्या बाराचें झूं, तांच्या खांदायली काट्टी, तांचे जुलूम करतल्यांची बॉडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जडे आनी रोगतान भरलेलीं आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो बोस केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान अजापवंत बूध दिनार पोदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताजे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताजे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिंवासणार बसून आपले राज चलयतलो. आतां थाव निती काळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज इश्टापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगळीं म्हणुया. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. उदेंते थावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताजी मोहिमा. जबाब.
आता आणि सदांकाळ सर्वेस्पराचे नाव उर्षित जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवासारको कोण आसा? आपले ऊंच सदरेर तो चडून बसला. ऊंच स्थान वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब आता आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचे नाव उर्षित जावं. खालत्यांक तो दुल्लींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. जबाब आता आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचे नाव उर्षित जावं. शुभ वर्तमानाक आमची कालचा मनां तयार करूंक उबी रावया. नमान मारये कुरपेन बोलेले. सर्वेस्पर देव तुझे सवे. सुदैव घे तूं वस्त्र्यामध्ये. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय असो. लोका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. सव्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सर्वेस्पर तुजे सोबे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारी, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाचती म्हणटात ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची जाकून, जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सुरचिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. कोंकणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबळीनू, कांय दीस फाटीं ऑगस्टाचे 15 तारखेर आमी मारयेच्या सर्ग वरणाची परब समरंभल्या. ही परब खुणायता ऑर्खाचो 4थो मिस्तेर. जाल्यार 8 दिसांनी
आयज आमी आनी एक परब मनयता ती म्हणल्यार मारयेच्या राणीपणाची. हो जावन आसा 5वो गूट हो 5वो मिस्तीर पवित्रित्वी मारयेक मुकुट आयता. ही परब बाबडून पाप साहेब पियूस 12व्यान 1954 ह्या वर्सा स्थापली. बाबडून मुकुट कोणाक फावो जाता काय? मुकुट जो जैतिवंत जाता, जो समाजात नांव करता, ताका बाबडून मुकुट फावो जाता. मारयेक आयज राणीपण हो मुकुट कित्याक लागून फावो जालो काय? हांव म्हणटलो आसलो पयले सुवातेर ती पातोक नासतना जल्मली आनी पवित्रतायेन ती जियेली. दुसरे सुवातेर म्हणटलो आसलो ताणें जेजूच्या सरवणेच्या वावरान लागशिल्ल्यान सांगात दिलो. सगलो वेळ जेजू सांगाता ती आसा. जेजूच्या कोश्टांत दुखान जेजूचेर वायट उलयतात तेन्ना सगल्या वेळार ती आसा. जेजूच्या खुर्सा मुळी ती आसा. आपल्या पुताक सांगात ती करता. सोडवणेच्या वावरान तिणें सांगात केलो. तिसरें कारण म्हणल्यार बाबडून आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा नानविकायेच्या गुणा खातीर. जेन्ना बोडवो गाब्रियल मारयेक म्हणटा तुका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्या. मारया म्हणटा ही आसा हांव देवाची चाकून जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमणें. ल्हानविकायेचो बाबडून जबाब मारयेचो जाता. मारयेच्या बाबडून तूच किदान मेळटा. ल्हानविकांक देव वयर काडटा, पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता. मारयेन बाबडून आपलें पुराय जिवीत देवाच्या हातांत सोडलें. देवाक जाय तशें करूंक ताणें आपलें जिवीत दिलें. इतली ल्हानवीक बाबडून मारया जाली. त्या खातीर देवान तिका ह्यो स्वर्गीचो मुकुट फावो केलो. आनी चवथें कारण म्हणल्यार बाबडून तिणें देवाक जाय तें केलें, आपणाक जाय तें न्हय. आपलो पुराय बाबाट ताणें देवाचें दवरून देवाक जाय ते भाशेन ती आपलें जिवीत जियेली. आनी ह्याच खातीर बाबडून तिका हो मुकुट फावो जालो. आमकांय बाबडून जोण एकल्याक असलो मुकुट फावो जातलो जर तर आमी संवसारांत आसतना ल्हानविकायेन जियेलीं आनी देवाक जाय ते भाशेन केलें जाल्यार. आमकां एक व्हड एग्जाम्पल हें जिवीत जियेल्लो तो म्हणल्यार भाग्यवंत तातूंत. ताणें देवाक जाय ते भाशेन आपलें जिवीत जियेलो, ल्हानविकायेन तो जिवीत जियेलो आनी ह्याच खातीर हो व्हड मुकुट भाग्यवंतपणाचो ताका फावो केलो. आयज बाबडून आमी आनी एक समारंभ करता तो म्हणल्यार आग्नेलो आनी रिता आपल्या लग्नाचो रुपया उत्सव ती मनयतात. 25 वर्सां फाटीं ताणें आल्तारा मुखार एकामेकाक भास दिल्ली. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावूं. आनी आयज ती परत आल्तारा मुखार उबी आसात. आपलो होस दिल्लें उतर थिरावूं. ती देवाक आयज देणबासतात बोट देण्या खातीर. कसलें देणें गाय? तांच्या दोगां पुताचें एल्डन आनी रेडन हें व्हडलें देणें देवान तांकां फावो केलां. आयज तांचेर बाबडून देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी लांबदीक खाजारी जिवीत तांकां मागुया. हीच कृपा मिसा बेटीन सोण एकल्याक आमकां मागून घेवया. सगळे बी रावया. सर्वेस्परा ह्या तुज्या सेवकांचो मोग वाडय आनी तो पवित्र कर. विस्वाशीपणाची खुणा म्हूण ताणें एकामेकाक दिल्ल्या ह्या मुदया उदेशी तांच्या लग्न संस्काराचे कुरपेन ती वाडत वचूं. सर्वेस्परा एकामेकाक मोगांत आसलेल्या ह्या तुज्या सेवकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां पवित्र कर. जांकां ह्यो मुदयो
खऱ्या विस्वाशीपणाची खुणां जावं आसात तांकां त्यो मुदयो तांच्या मोगाचो उगडास करूं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. हे वेळार कांय आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दुखी खोतीक सापडले पोरचीक तांच्या कोश्टांक फुडो करूंक आनी तांकां जेजूची गोठाय आनी बोल अणभवूंक आदार दिवंक बापाचो आदार मागुया. विस्वासान केले आमचे मागणे आयज भोवभाग्यवंत आंकवार मारयेचो राणयेपणाचो दीस मनयता त्या समयार तिचे पोरी आमच्या संवसारांतलें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवंक संवसाराचो मुकूट जोडूंक आमी वावरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विस्वासान केले आमचे मागणे ह्या मिसान आपले इस्तेसांव भेटवलेल्या आग्नेल आनी रिता फेर्नांदीस जी आपले लोकणीत जिविताची 25 वर्सां समोर उमता तांकां तांच्या फुडले जिवितान मोगान जिवंक आदार दी म्हूण आनी देवाची देणी तांच्या कुटुंबान फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीचे बापा आमच्या काळजांत आनी मनांत जायती मागणी आसा ती सगली आमी एक करून भाग्यवंत आतुनीचेच विनवणीन तुज्या पांया मुखार आमी दवरता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41. Agora
म्हज्या बाबडून म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदिदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. स्वर्गीचे बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपले समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपान घाली. तें समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावो म्हूण विनम्र काळजान मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, सर्व काळ आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आबोय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासनीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut porcotuia. Ciacursari pudor shivon porda, orbitu enamka, sordoili somnia. Sonsaracha, sorvodara, hachi sorvodko. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आयच्या दिसा जोन दीस मनयतात, लग्नाचे वरस पाळटात, आग्नेलवान रिता, तशेंच जी कोण पिडेंत आसात, कश्टवतात, दूख सोंसतात, निराशीपण आपल्या जिवितान अनुभवतात आनी सगल्यांची काकलत करून मागता. आंखवार मरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागयोन चुजे बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमी सदांच मारये भाशेन ल्हानविकायेची मनशां जावं तशेंच देवाक जायतेंच आमच्या जिवितान करूंक ताणें शिकयल्या मागण्यांतल्यान चोणेकल्याक कृपा आनी गोठाय मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक ही पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतको. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतको. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. जेवणान वांटो घेता ती सगळी आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सोगल्यो उबी रावतल्यो. उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेरो मागण्यान वेळ सारूं येता. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D44 पेज 73.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आंकवार मारयेचें राणीपण समोरंबून ह्या दिनवासनेच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ही आमची स्वर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारान जेजूरायाचो पाटलाव करूंक शिकूं आनी मरणा उपरांत सासणाच्या जेवणान वांटो घेवन सोपूर्णायेन सुकेस जावंक आमकां व्हरूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोड उपकार. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धोर्मदान जालां 1,01,170 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. तेच भाशेन कोणाकूय चोरीतोर कुमसार जावंक जाय, आमचो फादर साक्रिस्तींत आसतलो, तुमी थंयसर वचून कुमसार जावं येता. हे वेळार भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेच्या मागण्यांक आमी तयार जावया. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत हातून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मौन जाणवाय, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोंदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेन दायलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आखान पडे. तुजे वेगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोदींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंत हातून तुका ओलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसय. तर तुजे पदवीदार मजूतीन एक काल्तिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं ताबोन आसतना विनवती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.